लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 22 अध्याय 17व्या वाक्यातून 21वें वाक्य. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्घ गांदिली आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज येता पर्यान दाकारोसो हांव आनीक पिवोसो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे बसत ओपून दिवची. हे म्हज्या उगडासा करा. तशेंच जेवण जाताच काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार, तें रगत तुमचे बसत व्हरोवचें आसा. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या दिसा आमी नियाळशें विचार जावन आसा. जेजूचें भोव पवित्र अमुलीक रगत, मनशाचें रगत आमी जाणाव. जर तर बापू एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाल्यार आमी सांगचें आसा, त्या भुरग्याच्या पुताच्या ताच्या रगतांत बिझनेस आसा म्हणटा आमी. या एक पूत एक बापू एक बरो डॉक्टर जाल्यार, एक राजकीय व्यक्ती जाल्यार त्या पुताक आमी सांगता, हाळे ताजे रगतांतच तो धाकटे तो, ताजे रगत ताजे तें राजकीय मुखेलपणाचें रगत ताचें तें वळटा. आनी अशेंच मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर देवा बापाचें तें रगत ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय वळून आसलें. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसलो सर्वेस्पराचो पूत, पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस समोरलो सोमी जेजू क्रिस्त, ताजें थंय वळचें तें रगत सर्वेस्परा बापाचें जावन आसलें. जर तर एका मनशाच्या रगताक आमी तितलें म्हत्व दिता, तर सर्वेस्पराचें रगताक कितलो व्हडलो म्हत्व आसचो ना म्हणलें चिंताप आज हांव आनी तूं वांटून आसा. ह्या सर्वेस्पराच्या रगता विशयंत हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, 10वो अध्याय 8वें आनी 9वें वाक्य. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बल्यो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका तीं मानवलीं नात. तरी ही सक्कट नियम शास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवंक येत आसलीं. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या त्या रगतान नवो सोल्लो, नवें करार, नवें कोविनंट प्रारंभ करता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार आतां आमी वाचलें वाचप कितें थंयसर पोरणें जें कितें आसलें बलिदान आनी अर्पणां आसल्यो तसलीं ती कांय सड्ड देवाक मानवंक नात. पूण जेजू क्रिस्ताचें बलिदान तें वर्तें जावन आसा. आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या रगता विशीं नियाळच्या पयलें हें सामान्य बलिदान, मन जातीक बली भेटोवन रगत वळयलें तसलें, ताका कसली सखत आसा म्हणून एक घडी आमी नियाळ करया. जोबच्या पुस्तकान आमी पळयता, पयल्या अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा, जेवणाची सर्त काबार जातस जोब तांकां आपोवंक धाडटलो आनी तांचें शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळी फुडें उठून तांच्या मदल्या जाणा एकल्या पासत एक होम बली तो भेटयतलो. तो म्हणटलो, म्हज्या पुतांनी पाताक केलां जावेत आनी तें आपल्या काळजान देव निंदा उलयल्या जावेत,
हर एक पोटी जोब अशें करतालो. हांगासर आमी पळयता जोब होम बली भेटयता. होम बली म्हळ्यार पवित पुस्तकांत लेवी शास्त्रांत आमी पळयता पयल्या अध्यायात अशें बरोवन गेलां. 10 आनी 11 वाक्य म्हणटा, ताणें बोकरे वा बोकड्या मदले मनजातीची होम बली भेटोवची जाल्यार आयबनांतली एक दादली मनजात हाडची. ताणें ते वेदीचेर उत्तराच्या कुशीन सर्वेस्परा मुखार जेवीशी मारची. आरोनाच्या वंशाच्या याजकांनी तिचे रागत वेदीच्या भोंवतणी शिंपडावचे. एक शेळी हाडची, मारचे आनी तेचे रगत वेदीच्या भोंवती ते शिंपडावचे. असले एक मनजातीचे रगत उडयल्या वेळारी कितें घडटा? पयत पुस्तक म्हणटा, जोबाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्याय 9 वाक्य म्हणटा, थंयसर स्वामीजी सर्वेस्पर बाप विचारता सैतानाक, तुवें जोबाक म्हणे पळयले? पळय हांवें पळयलां. आळे तो कितलो एक प्रामाणीक मनीस. त्या वेळार सैतान म्हणटा, सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें 9 वाक्य, जोब बेश्टेच देवाक भिवन चलता. ताचे भोंवती, ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्व भोंवती तुवें एक वोय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर तुवें आशिर्वाद केल्याय आनी तेजे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. एका मनजातीचे रगत अर्पिल्ल्या वेळार सर्वेस्परा देवान ह्या जोबाच्या बोवारी एक भद्रतेचें खोटें दवरलां. खंयचेचेर पुरा भद्रतेचें खोटें दवरलां? पयलें ताचे भोंवती, त्या जोबाच्या व्यक्तीच्या भोंवती. दुसरें ताच्या घरदारां बाबतींत, फॅमिली, ते फॅमिली इज प्रोटेक्टेड. तिसरें ताच्या सर्वस्व भोंवती, म्हळ्यार सर ताजें पोजिशन कितें आसा ताजें तें म्हणलें आसा तें सगळ्याक एक रक्षण. चवथें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर, म्हळ्यार जें कितें तो हात घालता तीं सर कामां आशिर्वादीत. पांचवें, हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. इन्फ्लुएन्स, प्रभाव. 5 संगती वयर हें बलिदान, जें कितें रक्ताचें बलिदान जोब अर्पितालो आनी त्या रक्ताच्या बलिदाना वरवीं सर्वेस्परा देवान जोबाच्या जिवनांत 5 संगती वयर रक्षणा कोटें दवरलें. आतां जर तर मनजातीच्या बलेच्या रक्ता वरवीं ही 5 क्षेत्रां, म्हणजे हांव, म्हजें कुटुंब, म्हजें तें आसचें सर कितें आस्पदीक आसा पोजेशन्स, तें म्हज्या हाताचो वावर, तशेंच म्हजें प्रभाव जर तर प्रोटेक्शन जावन आशिर्वादी जाता, तर सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत आमच्या वयर, आमच्या कुटुंबाच्या वयर, आमच्या आस्तबदकाच्या वयर, आमच्या हातांचेर, आमच्या प्रभावाचेर जर तर आमी लागले जाल्यार ते कितले एक वट्ट रितीन प्रभावीत जावचें ना. एक घडी बरो आमी आनी तुवें चिंतूंक जाय मोगाच्या न्हू. जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र रगत, इतले बळिश्ठ, भोव अमूल्य रगत, जर तर हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत, आमच्या हर एका क्षेत्रांत जर तर हें आमी लागयलें, तर हांव आनी तूं कितल्यान सुभद्र जावन जियोंक शकना गे म्हणलें एक चिंता आज हांवें तुवें आठोवंक जाय. अनेक उदाहरण हांव दिवंक आशेतां, आनी तें जावन आसा जोशुआक ह्या इस्रायलीकारांक मुंद व्हरसून तो मुखार वचून आसलो, आनी थंयसर वता आसतना एक व्हडलें जेरिको शहर आसा. ह्या जेरिको शहरा भितर वचूंक असाध्य, म्हळ्यार तितले भद्रतेचें खोटें थंयसर आसा. आनी थवळ हो जोशुआ दोगां गुप्तचरांक त्या जेरिकोच्या
त्या नगरा भितर धरता आणि एक गुप्तचर राहाब म्हणल्या एका स्त्रियेच्या घरा वेतात आणि ती स्त्री तांकां सांगता 8व्या वाक्यान दुसऱ्या अध्यायात जोशुआ पुस्तकाच्या दुसऱ्या अध्यायात 8व्या वाक्यान मी पळयता गुप्तचारी न्हिदूंक वयचे पयले राब माळये सोडून ते आशिल्ले कडेन आयली आनी तिणें तांकां म्हळें सर्वेस्परान हो देश तुमकां दिला म्हूण हांव जाणा आमकां तुमचें बेन दिसता आनी ह्या देशाचे सर निवासी तुमच्या भिरंतेन कुलकुल्ल्यात कित्याक तुमी इजिप्तांतले भायर सरले तेन्ना सर्वेस्परान तुमच्या मुखार तांबड्या दर्याचें उदक सुकयलें आनी जोर्दनाच्या पलतळी अमोरितांच्या दोगां रायांक सिवोनाक आनी ओगाक तुमी कितें केलें म्हूण आमी आयकलां तुमी तांचो सत्यानाश केलो हें आयकून आमचें काळीज कोडोवन गेलें आनी तुमकां लागून आमच्या मदल्या हर एकल्याचें दैर सुकलें कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तो वयर सरकार आनी देव सकला पृथ्वेर म्हळ्यार हे राब श्री सांगता तुमचे थंय असो देव तुमचो तो देव इतलो बळिश्ट की एका क्षणान कितले व्हडलें सैन्य जाल्यार सोलवंक शकता आनी त्या खातीर ती स्त्री राब ह्या व्यक्ती लागीं सांगता तुमी हें शहर खंडीत आनी स्वाधीन करतले कित्याक सर्वेस्पर देव तुमचे सवे आसा पूण एक हांव तुमचे कडेन उपकार मागता आनी तो कितें उपकार जावन आसा म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तुमी रक्षण करी जाय आनी थवळ तें घर खंय आशिल्लें म्हणलें मस्तो गरजेच्या मोगाचें त्या दुसऱ्या अध्यायांत 15वें वाक्य म्हणटा देखून त्या स्त्रियेन तांकां एका दोरयेन जनेलांतल्यान सकला देंवयलें कित्याक तिचें घर शाराच्या पागारांत बांदिल्लें खंय सिटीच्या मोद्यांनी त्या पागाराचेर म्हळ्यार आमी इंग्लिशान वॉल म्हणटा गोडे म्हणटा कन्नडांत ताज्या वयर असो बांदला ताज्या वयर बांदलें कित्याक गरजेचें म्हळ्यार सर्वेस्पर देव त्या शहराचें सगळ्यो उणती कोसलायता आनी उणती कोसलायता आसतना स्वाभावीक तरान तें घरी कोसलोवन वचाचें पूण हांगासर ते कितें म्हणटात पळया ते आयिल्ले दोग व्यक्ती म्हणटात 8वें वाक्य आमी ह्या देशांत येताना ज्या जनेलांतल्यान तुवें आमकां सकला देंवयलाय त्या जनेलाक तुवें हो तांबडो नाडो बांदूंक जाय आनी तुवें तुज्या बापायक तुज्या आवयक तुज्या भावांक आनी तुज्या बापायच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक तुज्या घरांत जमो करूंक जाय आनी थवळ ते तांबडो नाडो आमी पळयतले आनी तुका रक्षण करतले उडास दवरिसे आमी ह्या दोगा गुप्तचारा लागीं कांय तांचे प्लॅन ना कशें हें एक जेरिको शहर स्वाधीन करीचें म्हणलें तांचे थंय खंय प्लॅन या योजन ना तांचे थंय दांडे तलवारी कांय नात आनी जर तर हें शहर स्वाधीन करीचें जाल्यार पयलें ती वणटी मारून काडीसय आनी भितर मागीर शाराक वचचें वणटी मारून काडटना पयलें कालें जाता वणटे वयर असलें गरत कसलो जाता तरी पूण ते सांगतात तांबडो नाडो तुवें बांदूंक जाय तो तांबडो नाडो जावन आसा संकेत त्या पवित्र रक्त आसा आनी जें तो तांबडो नाडो हांव आनी तूं पळयत आमी केदाळा पळयता त्या तांबडो नाडो पळोवन तुज्या घराक रक्षण दिता आमी जाणाव जोशुआ आनी कितें करतात ते शाराच्या बोवांनी 7 दीस बोवाळो काडटात आनी 7व्या दिसा व्हडली बोबाट मारता आसतना सगळे शाराचे पागोर कोसळटात तरी पूण हें घर सुरक्षीत आसा आमी पळयता जोशुआ पुस्तकाच्या 6व्या अध्यायान 22-23 वाक्य लोकान बोबाट मारली ह्या जाकांनी कोंब पुंकले कोंब असो नाद आयकतच लोकान झुजाची बोबाट मारली शहराचे पागार कोसळून पडले आनी लोकान शहराक धाड गेली हर एक व्यक्ती सामकी मुखार गेली अशें ताणें शहर स्वाधीन केलें ताणें शहरांतल्या सर प्राण्यांचो दादल्यांचो आनी स्त्रियांचो भुरग्यांचो आनी म्हाताऱ्यांचो गोरवांचो बोकऱ्यांचो आनी गडवांचो संवार केलो
जोशुआन देशा विशयी खबर काढून गेल्ल्या त्या दोगा मनशांक म्हळें वेश्याच्या घरा वसा आनी तुमी सपोत घेवन तिका बसयल्ले प्रमाणे त्या स्त्रियेक तिच्या सैरे सवें भायर हाडा. तरणाटे भितर सरले आनी राहाबाक तिच्या आवो ओपय सवें तिच्या भावा आनी सौर सैरे सवें भायर हाडली. तांणी तिचे सगळें कुटुंब भायर हाडलें आनी तांकां इस्रायलाच्या शिबिरा भायर आसलेल्या एका जाग्याक व्हेली. आतां आमकां आंदो कितें कळटा? सर्वेस्पर देव सगळे ते फागोर कसलो लायता, तरी पूण ह्या एका स्त्रियेचें घर सर्वेस्पर देव त्या तांबड्या नाड्या वरवीं त्या सगळें एक घराणें रक्षण करता. ही स्त्री कोण जावन आसली? एक वेश्य जावन आसली. एक वेश्य म्हळ्यार एक पातकी स्त्री जावन आसली. तरी पूण ह्या पातकी स्त्रियेक सर्वेस्पर देव रक्षण दिता. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर देवाच्या महाकृपेन ताणें देवाच्या त्या मनशांनी इस्रायलकाराच्या दोगा त्या कितें तें गुप्तचार करून गेल्ले व्यक्तींनी ताणें प्रवाद करून सांगलें जर तर तूं एक तांबडो नाडो बांदशी जाल्यार त्या तांबड्या नाड्या वरवीं तुज्या घराणें रक्षण जातालें. चिंता, एक झूज म्हणटाना तो कोण तो नाडो पळोवंक वता, कोण कितें पळोवंक वता? एक तांबडो नाडो. जर तर जेजूचे पवित्र रगत म्हजे वयर आनी तुजे वयर आसा तर हांव तूं कितलीं पत्की जावंक पुरो, सर्वेस्परसो क्रोध ह्या संवसारार देऊन आयल्यार हांव आनी तूं रक्षण जाता. सर्वेस्परान त्या जेरिको शहराचे सगळे फागोर म्हण गेले, सगळ्या लोकांक नाश करून उडयले. तरी पूण ह्या राब स्त्रियेक वांसयले. हांव आनी तूं कितलीं पत्की जावन आसूंक पुरो, जर तर सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र रगत मुजेर आनी तुजेर हांव आनी तूं लागयशां तर, भावर्थान हांव आनी तूं लागयता तर सगळ्यांनी क्रोध देवाचो क्रोध देवंक पुरो, पूण म्हाका आनी तुका कितेंच जावचें ना. आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्पर देवाचे गूण कितें? आदल्या पोरण्या सोल्ल्यांत सर्वेस्पर देव म्हळ्यार एक पवित्रांतलो पवित्र देव. ताच्या पवित्रकायेक चिक्के म्हणे फाड कांय जाता जाल्यार कुडले ताचे ते क्रोध देंवतलो. जावंक पुरो इस्रायलकारांक, जावंक पुरो इतरांक. आमी जायतले पळयलां. आमी पळयत पुस्तकांत पळोवन जाल्यार जायतितले उदाहरण आसात. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार हो जोशुआ पुरा झुजलो विन्न जालो जाल्यार आय शहर म्हणलें एक ल्हानशें शहर ताजें स्वाधीन करूंक जावना. कारण इतलेंच ह्या इस्रायलकारां कडेन त्या वेळार कोणा कडेन एकल्याडे एक मुर्ती आशिल्ली आनी अशुद्धपण. देव म्हणालो हांव शुद्ध, अशुद्धपण तुमचें थंय कितेंय आसा जाल्यार हांव तुमकां रक्षण दिना. क्रोध थंयसर देवलो, तांकां सक्सेस जावना. जायतितले आमी पळयता क्रोध येता, सर्वेस्पराच्या क्रोध येतावन रक्षण मेळोवंक जाय. नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता जेजू क्रिस्त देवा बापाक मोवाळ म्हूण बिंबीत करता आनी ताजे विशयी सांगता. पोरण्या सोल्ल्यांत पवित्रकाय आसा तर नव्या सोल्ल्यांत देव म्हळ्यार मोगाळ मैपासी देव म्हणलें बिंबान करता. कुरीस ह्या फाताक जेजूच्या आंगार ताणें स्विकार कर. कुर्सार तो मरता आसतना एक चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें जाल्यार आपलोसो पूत कुर्सार तो काडनासलो आनी तो म्हणटा बापा म्हाका सांडलाय कित्याक? म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? आनी जर तर देवान खंयसर म्हणी ताच्या नियम मोडचें आसलें जाल्यार ही जावन आसली एक वर्ती घडी जेजू देवान नियम मोडन पवित्रकाय येतावन भायर येत आसलें, नियम मोड येताले आपल्याच पुता खातीर. तरी पूण देव बाप मोगाळ वय पूण तो पवित्र देव ह्या जेजून आमचे सगळ्यांचे फातकां वोवन कुर्सार तो मरता आसतना फाताक थंयसर आसता आसतना त्या लोकांक सोडून आमच्या लोकांक सोडून मेळच्या खातीर सर्वेस्पर देवान थंयसर तो जेजू कुडले देवोंक ना. ताजे काळीज कळवळना जावंक पुरो, तरी पूण ताची पवित्रकाय तशीच ताणें सांबाळली. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार जायते पटी देवाच्या
क्रोधाविषयी आम्ही उल्लेख आम्ही ऐकत आहोत. सांजुच्या 3ऱ्या अध्यायात स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणटा मोथारने वाक्यांत जो कोण पुताक सत म्हणता ताका सस्तीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सस्तीक जिवीत देखचो ना पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचो क्रोध हाडटा. त्याच प्रमाणे आमी पळयता रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायात 5वें वाक्य म्हणटा तुजें काळीज जावंक बोलां कठीण आनी धरून तशें जाल्ल्यान देवाचे निती फैसल फरगड जातलें. त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळूंक आसतली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय. क्रोध सर्वेस्परा देवाचो आमच्या लोकांचेर जर तर देंवता तर रक्षणात्मक जावन आमकां कितें मेळटा. जेजूचें भोव पवित्र रगत हांवें आनी तुवें जर तर लागयलें जाल्यार आमी त्या वेळा देवाच्या रक्षणाखाल आमी वाचता. ह्या रक्तान आसा मोगाचो जीव सदांच वळसो जिवाळ जीव म्हजो आनी तुजो जीव. ह्या मनजाचो जीव आमचो जीव गेल्ल्या फुडले त्या रक्तांत कांय बोळ आसना. रगत एकी सुकता. रगत एकी सुकता. असले रक्ताक समेत पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत आमी मरून इल्ल्या वेळान सुकत्या रक्ताच्या संबंध जावन सांगता सर्वेस्पर देव म्हणटा 12व्या अध्यायांत निर्गमन पुस्तक 13वें वाक्य म्हणटा तुमी वस्तीत करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणा जातलें. तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायनासतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. आनी ताचे पयलें थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पर देव त्या सगळ्या लोकांक रक्षण दिता. मोगाच्यान रक्षण खंयच्यार दिता केवळ तें शेळयेचें रगत पळयल्ल्या कोडलें त्या रगत पळयल्ल्या कोडलें देव त्या घराक त्या कुटुंबाक कितेंच करिना. कित्याक ते ऑर्डिनरी एक शेळयेचें रगत आनी ह्या शेळयेच्या रक्ता विशयींत पवित्र पुस्तकांत तितले एक सामान्य शेळयेक तितले एक म्हत्व दिलां. जर तर स्वामी जेजू ख्रिस्त तो जिवंत देवाचो पोतो ताचे रक्ताक जर तर हांव हातूंत शेळयलें जाल्यार सर्वेस्परा देवाच्या सर खंयचेय आमच्या जिवनांत कितेंय जाता जाल्यार कितेंय आमच्या पथका वरवीं वायट जावंक आसा जाल्यार जेजूच्या पवित्र रक्ता वरवीं हांव आनी तूं नितळ जातलें म्हाका आनी तुका संपूर्ण कांयचें रक्षण मेळटा. ह्या पवित्र रक्ता वरवीं स्वामी जेजू ख्रिस्त आमकां बापा थंय समाधान एक संधान करता. आमी कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 20वें वाक्य म्हणटा आनी ताच्या पुरसाच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवपी जावन आसा. म्हळ्यार आमकां सर्वेस्परा थंय बापा थंय राजी संधान करून समाधान हाडटा. आमचे वयर देवाक खंयच्याय काळार राग येनातले बरी हें पवित्र रगत म्हाका तुका राखोवंक शकता. आमी पळयता लेवी शास्त्रांत 14 अध्याय कोटकाराचे शुद्धीकरणा विशीं थंयसर एक रीत रिवाज सांगतात. कोड आमी जाणा हेपटी लागलें जाल्यार तें विस्तारांत येता सडसड जावनूच तेचें पाताकी तशेंच हेपटी तुवें पाताक केल्यार मागीर ताजेर आसक्त सड पातकान आमी बुडोवन वचें. आनी ताचे विशीं उल्लेख करता आसतना 14व्या अध्यायान आमी पळयता शुद्धीकरणा खातीर ताणें ह्यो वस्तू हाडूंक लावंक जाय. 2 शुद्ध जिवी सुकणीं देवदार रुखाड तांबडें सूत आनी हिसोप उपरांत ताणें झरीचें उदक भरलेले मडके वयर सुकण्या पैकी एक जिवीशी मारूंक लावचें. उपरांत जिवें सुकणें देवदार रोकोड आनी हिस्साब घेवन त्या झरीच्या उदका वयर जिवीशी मारल्या सुकण्याच्या रक्तांत बुडोवचें. कोडाच्या पिडेंतलो शुद्ध जावंक आसलेल्या मनशाचेर 7 बोवटी हें रगत शिवरचें आनी तो शुद्ध म्हूण परगट करून जिव्या सुकण्याक उक्त्या शेता वयल्यान उबोवन वचूंक सोडचें. पळया 7 बोवटी ताजेर रगत थंय शिवरल्या वेळार थंयसर त्या मनशाक
ताज्या पिडेत हांवन तो शुद्ध म्हणून ताका परगट करचे. आमी पळोवन जाल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त ताज्या जिवनांत 7 बोटी पवित्र रगत तो तो शेणयता, ताजें रगत येता. सालुकाच्या 2 अध्यायान 21 वाक्यान पळयता हांव, बाळकाक 8वो दीस परतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. सुन्नत करतना रगत वळटा. दुसरें गेसेमने मळ्यांत स्वामी जेजू रगत गमयता. तिसरें जेजू खांब्याक बांदून जरबंदांनी मारल्या वेळार त्या जरबंद आमी जाणाव ते एक इतलें तें दुखीचें आनी ताजे भितर कांट्या बरी आसून थंयसर ते मरत आसतना ताजें रगत तो गमयता, रगत वळटा. चवथें ताज्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सणसतना ते कांटे ताज्या तकले भितर आसतना थंयसर रगत वळटा. पांचवें कुरीस खालवार पर्वताक वयत आसतना 3 पोवटेन जेजू त्या कुर्सा बंदा पडटा आनी ताजे वरवीं ताज्या रगत वळटा. 6वें जेजू कुर्सायतना ताज्या हातांक पांयांक कुर्सायत आसतना त्या वेळार जेजूचें रगत वळटा. 7वें ताज्या खडवळाक बली तोपतना थंयसर रगत वळटा. स्वाम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवनांत 7 बोटी रगत वळलें. आनी लेवी शास्त्रांत आमी पळयता जर तर 7 बोटी तें रगत थंयसर ताज्या कुडीचेर लागयलें तो पवित्र म्हणून तो याजाक घोशण करता. त्याच प्रमाणे मोगाच्यानो मुजे खातीर आनी तुज्या खातीर जेजून वरयल्ल्या त्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ता वरवीं हांव आनी तूं परिशुद्ध जाल्या. रोमाकारांक बरयल्ल्या 3ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 25 वाक्य म्हणटा, ताज्या रक्ताच्या वरोणे मारिफात ताचेर भवर्त दवरलेल्या पदक्यांचे फारीकपणाची वेदी करण देवान ताका सभे मुखार उबो केला. त्या देखून मुजी आनी तुजी पदकां बोगसूंक त्या पवित्र जेजूचें रगत वळयलां. आनी लेवी शास्त्रांत हांवें वडील सांगलें ताजें रक्त एका सामान्य एका जिवीच्या रक्ताक कितलो म्हत्व आसा गे म्हणून. आनी थंयसर म्हणटा लेवी शास्त्रांत 17 अध्याय 11 वाक्य म्हणटा, कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. तुमच्या जिवां खातीर प्राजिताची रीत वेदीचेर चलोवचे खातीर हांवेंच हें रगत तुमकां दिलां. कित्याक रक्तांत जीव आसा देखून तें पाप परिहार करता. जर तर एक सामान्य मनजातीचें रगत तातूंत जीव आसा आनी तें रगत पाप परिहार करता जाल्यार सर्वेस्पर देवाचें रगत त्या जेजूचेर वळचें तें ताजें आसलें तें वळचें तें रगत त्या रक्ता वरवीं मुजी आनी तुजी खंडीत जावनी सगळीं पाप ह्या पदकां परिहार जातात. आनी त्या खातीर सांजवांच्या पयल्या पत्रांत 1ल्या अध्यायांत 7व्या वाक्यान अशें बरयन गेलां, ह्या शिवाय ताज्या पुता जेजूचें रगत तुमकां सर पदकांतली नितळ करतलो. हेब्रेंकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 9व्या अध्यायांत आमी पळयता 22वें वाक्य, नियम शास्त्रकाल चड उणें सक्कडी रक्तानच नितळ जाता आनी रगत वरयल्ल्या शिवाय पदकाचें बोगसाणें मेळना. हें पदकाच्या बोगसाण्या विशयी आमी जायतलें आयकलां आनी जायतले उल्लेख आमी आयकला. पूण आणकी मुंद वचून वचचें जाल्यार ह्या पवित्र रक्ता वरवीं आनी कितें पुरो घडटा. जुओंक केल्ल्या उगडापणांत बूक ऑफ रिव्हिलेशन 1ल्या अध्यायांत 6वें वाक्य म्हणटा, क्रिस्त आमचो मोग करता, ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पदकांतलीं सोडयल्यात आनी देवाची ताज्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायाकुळी केल्या. इंग्लीश कॅथलीक बायबलांत आसा प्रिस्ट सर्वींग गॉड, म्हळ्यार एक याजकी कुळी हांव आनी तूं जाता. जेजूचें भोव पवित्र अमोलीक रगत मुजे थंय आनी तुजे थंय हांवें तुवें तें आमच्या कुडीक लागयल्ल्या वेळार आमच्या आत्म्याक लागयल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें जाता आमी हांव आनी तूं एक याजकी वर्ग सर्वेस्परा देवाक
मंच तसलें एक रायकोळी ह्या जागी रायकोळी जाता पदकां बक्षतात मात न्ही एक रायकोळी जावंक पावता. तेच प्रमाणे या रक्ता वरवीं सोम्या दिसून मकान तुका मोलाक घेतला म्हणटा पळयत पुस्तक. जुआंव केल्ल्या उगडापणांत 5वो अध्याय म्हणटा कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळयां देशां बसा आनी जनांगां तावन देवाक जण तुवें मोलाक घेतलें. 10वें वाक्य म्हणटा तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकेशी सेवा करूंक एक रयाळ घराणें घडलें. त्या घराण्याच्या प्रत्वेचेर रास चलयतलें. त्या देखून जें कितें जिजूचें बोपयत रगत आव्हान तूं आमच्या कुडीक मोतीक आत्म्याक लागायता आनी त्या वरवीं कितें जाता आव्हान तूं रायाळ कुळी जावन कितें करता ह्या प्रत्वेचेर रास चलोवंक सर्वेस्पर देव मकान तुका नेमक करता. इतलेंच न्ही आसतना ह्या पवित्र रक्ता वरवीं व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली आमकां सुटका मेळटा. सांत पेद्रोचें पयलें पत्र 1 अध्याय आमकां 19वें वाक्य म्हणटा पूर्वज जावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलें तुमकां सोडयल्यात म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मलान न्ही बगार आईबावीन आनी कथावेण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. त्या देखून आमच्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलें जावंक पुरो आज आमचीं भुरगीं फाड वाटेन आसात. आमचो घोव ह्या बायल ह्या आमची मोगाची फाड वाटेन आसात. हांवें तुवें कितें करीत मोगाच्यान तांकां भूत सांगल्यार ती आयकनात. मुस्त जाणांक हे समस्या आसात. पूण हांवें तुवें अशें करीत गे हर एक दीस जेजूचें पवित्र अमोलेक रगत ह्या म्हज्या व्यक्तीचेर मोगाच्या व्यक्तीचेर पडोवन दी. त्या वरवीं ताका नितळ जावं दी म्हूण हांवें तुवें सदांच मागीत. आनी हें मागिल्ल्या वेळार पळयत पुस्तक म्हणटा व्यर्थ जिवनाच्या सालींतावन सर्वेस्पर देव सुटका दिवंक शकता. आज आमच्या समाजांत व्हडले समस्या साबार जाणांक बरेंकर मोगान आमी भुरग्यांक वाडयता तरी पूण भुरगीं अनेकच रितीर साल जिवन आसा. ह्या बऱ्या एक व्हडल्या आशेन 1000 जाता घोव 1 साल चलता या बायल अनेकच साल चलता. ह्या आमच्या शेजारा आमच्या मोगाची कितलेशे पुरो समस्या येस व्यर्थ जिवनाची साल एक 5 साल हे जिवन आसतना हांवें तुवें कितें करूंक साध्य आव्हान तूं केलें जाल्यार आंगार तो पडटा कांय उलयलें जाल्यार. पूण हांवें तुवें मौनपणी ह्या वागदानाचेर व्यर्थ सालितावन सुटका दिवच्या त्या पवित्र रक्ता ह्या व्यक्तीचेर तुजें रगत हांव शेणयतां. ह्या व्यक्तीक तूं आतां आपोट ताका नितळ कर म्हूण हांवें तुवें सदांच मागोवंक जाता मोगाचें. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता ह्या पवित्र रक्तांत सैतानाचेर जैत करूंक शकता. मुस्तुकटे म्हणटा आमी सैतान आमकां कितले बरो उपाद करनासा. खंय गेल्यार अडकळ जाता, थंय अडकळ जाता, हांगा अडकळ जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या पवित्र रक्ता वरवीं सैतानाचेर आमी जैत करूंक शकता. जुआंव केल्ल्या उगडापणांत 12वो अध्याय 11 वाक्य म्हणटा शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेला. कित्याक आपल्याच जिवाची ताणें पर्वा केली ना मोरोंक लेगून तांणी फाटीं केलें ना. हांगासर आमी पळयता दिवन तांणी तांचेर जैत वेला म्हळ्यार 12वो अध्याय आमी पळयलो जाल्यार थंयसर महास्वरूपाचेर जैता विशयी उलयता आनी महास्वरूपाक थंयसर सलवयतात. पयले 10वें वाक्य पळयत तर सैतानाक थंयसर सलवयतात आनी 11वें वाक्य म्हणटा शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेला. कोणाचेर जैत वेला? सैतानाचेर तांणी जैत वेला. उपरांत आमी पळयता हे पवित्र रगत म्हजी आनी तुजी पिडा गूण करूंक शकता. इसाया प्रवादाच्या 53 अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पथकांक लागून तो चिरडलो, ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. सांपेच्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 24वें वाक्य अशें सांगता ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. मुस्तुबटी आमकां आमी
फाटल्या दिसांनी त्या अंतो कोविडा वरवीं आस्पत्रेंत आसता आसतना येन्स मागोन आसलो जिजूच्या बोपोयत आमले रगता त्या गाया वरवीं म्हाका गूण जावन दी म्हूण हर एक दिसा हांवें मागोन आसलो हांवें कित्याक सांगचें म्हळ्यार यशंत मुस्तुदाना त्या जिजूच्या पवित्र रक्ता वरवीं आमची पिडा गूण जावन दिवन मुस्तुदाना मागले आसात मुस्तुदानाक बरेंपण मेळ्ळें आसा आनी त्या देखून हें पवित्र रगत म्हाजी आनी तुजी पिडाय गूण करूंक शकता म्हणलें आमी जाणा जावचें पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या पवित्र रक्ता वरवीं आमी धवो दोगलो घालता जुआंव केल्ल्या उगडापणांत 19 अध्यायांत 13 वाक्यांत जिजू विशीं ते उल्लेख करून सांगतात रक्तान शेणयल्लो एक दोगलो तो नेसुल्लो देवाचो शब्द ताचें नांव जेजू क्रिस्त रक्तान ताजो दोगलो शेणयल्लो तो एक दोगलो तो न्हेसलेलो जावन आसा आनी ह्या दोगल्या वरवीं ह्या रक्ता वरवीं हांव आनी तूं मोगाचो न्हू परिशुद्ध जाता पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जुआंव केल्ल्या उगडापणांत 12 अध्याय 11वें वाक्य म्हणटा शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे प्रगट केल्ल्या संदेशाक दिवन ताणें ताचेर जैत वेला आनी उपरांत जुआंव केल्ल्या उगडापणांत 7व्या अध्यायांत 13वें वाक्य म्हणटा मलगडे मध्ये एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें धोवे दगले घालून आसा ते कोण ते खंय तो आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणां देनया तूं जाल्यार जाणाय थवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात त्या देखून मोगाचें न्हू हांव आनी तूं आतां थोड्या वेळान हिलिंग सेशनाक येता आसतना सोम्या जिजूचें भोव पवित्र रगत आमचेर शेणून दी म्हूण आमी आतां मागया मुखार आराधन जाता आसतना सोम्या जिजूचें तें भोव पवित्र रगत आमचेर शेणून दी आमच्या आस्तपदकाचेर शेणून दी आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या आवय बापायंचेर आमच्या भाव भयणींचेर आमी खंयसर काम करता त्या व्यक्तींचेर आमकां थोडे उपाद करता जावंक पुरो त्या व्यक्तींचेर जिजूचें भोव पवित्र रगत शेणून दी म्हूण आमी मागया जिजूच्या त्या भोव पवित्र रक्ता वरवीं सबार संगती आमी आज नियाळ केलो जावंक करून आमची पिडा वचून गूण जावचें जावंक करून आमकां रक्षण मेळचें जावंक करून आमकां पथकां जावन सुटका मेळची जावंक करून आमकां विविध रितीन जें कितें ह्या रक्ता वरवीं हांव आनी तूं फायदो जोडटा म्हणल्या विशीं नियाळ केलें आखरेक एक बऱ्या तर हांव आनी तूं आराधन करूं की हेंच पवित्र रगत म्हाका आनी तुका कुमोग करता एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 9व्या अध्यायांत 13वें आनी 14वें वाक्य अशें म्हणटा बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लसलेल्या पाडी असो गोबोर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपटायल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्तांत आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना सस्नाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादी करण्या जावन म्हणजे पातकां जावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली त्या खातीर सर्वेस्पर देवाक आराधन करूंक योग्य जावचें काळीस म्हजें आनी तुजें जावं दे मोगाचें म्हजी आनी तुजी पिडा हर एकल्याच्या त्या जेजू क्रिस्ताच्या बोपोत आमोलेक रक्ता वरवीं गूण जावं दी म्हजें आनी तुजें पाताक त्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आमोलेक रक्ता वरवीं सगळें धुवन वचून एक परिशुद्ध व्यक्ती जावं दी म्हजो आनी तुजो आत्मो जेजूच्या पवित्र रक्ता वरवीं धुल्लो तो एक धवो दोगलो जावन परिवर्तीत जावं दी म्हजो आनी तुजें जीवन त्या भोव पवित्र रक्ता वरवीं म्हाका आनी तुका हर एका शेतांत सैतानाचेर सैत व्हरूंक कितें अडखळ आसा ती ताजे वयर सैत व्हरूंक हर एक फावटी यशस्वीचें जिवन जिवंक म्हाका आनी तुका तें कृपा लाभूंक ह्या भोव पवित्र रक्ताक हांव आनी तूं संपूर्ण तरान शरण जावन त्या भोव पवित्र रक्ता लागीं आमी जेजू लागीं आमी मागया सोम्यान जेजू तुजें तें भोव पवित्र रगत मुजेर शेणय म्हाका परिशुद्ध कर म्हजें कुटुंब परिशुद्ध कर म्हजें आर्थीक वेवस्था कितें आसा म्हजें वावर कितें आसा तो फळां बरीत कर म्हज्या हातांचो वावर तूं फळां बरीत कर म्हजें चिंतपां तूं आशिर्वाद कर नितळ कर म्हजें अंतस्कर नितळ कर आमी सर तर हर एक घडी हर एक फावटी जेजूच्या त्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ताक म्हत्व दिवन ताजे विशीं ध्यान कर मागलें जाल्यार खंडीत जावनी सबार क्षेत्रांनी म्हाका तुका सुटका मेळटली आनी ह्या वरवीं
ह्या समाजांत हांव आनी तूं समाधानान जिवंक शकतले, समृद्धीन जिवंक शकतले, शांतीन जिवंक शकतले, भलायकेन जिवंक शकतले, आशिर्वादीत व्यक्ती जावन हांव आनी तूं जिवंक शकतले. आमेन.